एखादे संस्थेचो अध्यक्ष वा मुखेल्यान आपल्या इंट्रेस्टाचो प्रस्ताव आसल्यार तितले पुरतो अलिप्त रावप आसता. ते निर्णय प्रक्रियेत स्वता वांटेकार जावंक जायना हो सर्वमान्य सरकारी कामकाजाचो नेम. मात पीडीएच्या कारभाराक दरबान उरिल्लो ना. बाबूश ग्रेटर पणजी पीडीएचो चेअरमॅन आसतना ताणेंच क्लियर केल्लो हो आपलोच प्रकल्प पळयल्यार पीडीए फॅमिली बिझनेस जाल्ल्यात जमा. चेअरमॅन असताना तुम्ही तुमचे Arey Baba, see, if I have done any illegality, tell him to go and file the case. Do whatever you want. I am not bothered. It makes no difference to me. I know what I have done and what I have not done, I know. So let him file, no? It is not our this thing. राज हॉस्पिटॅलिटीचे मिरामार हॉटेल आणि राखणेवंटीचे पुनर्बांधणीक पीडीएचो बावटो. मान्यताय दितना बाबूश मोन्सरात ग्रेटर पणजी पीडीएचो अध्यक्ष. अर्ज क्लियर करतना पीडीएची बसका बाबूशाचेच अध्यक्षतेखाला. राज हॉस्पिटॅलिटीची बाबूश जेनिफर मोन्सरात संचालक. बाबूशाचे दोगूय पूत अमित आणि रोहितूय संचालक. विचारल्यार बाबूश म्हणटा कितें बेकायदेशीर आसल्यार एक्शन घेवन दाखोवची. प्रकरण चीफ सेक्रेटरी मेरेन पावला. बाबूशा बरोबर महापौर उदय मडकयकारानूय आपले काम सादून घेतले म्हूण कागाळीत म्हणला. बसके दिसाच अर्ज घालून त्याच दिसा एफआयआर वाडोवपाची परवानगी घेतली. पीडीएचो इतलो कार्यक्षम आणि एक्सप्रेस कारभार कागाळीक जोडल्यात ते डॉक्युमेंटूय आसल. ना एका दिसान अशें न्ही तें, तो प्रोसिजर आसलो. तो प्रोसिजर म्हणल्यार कितें, म्हाजो एरिया तो प्लॉट आसा पळय तो C1 झोन आनी म्हाजी प्लॅन पयलो पास जालो तो S1 झोनान प्लॅन. हांवें आतां रिवायज हेका हांवें एप्लिकेशन घातलेलें. झोन C1 झोन म्हणल्यार तुका 200 FAR आनी हांवें 125 FAR यूज केला. तो रिगलायज करपाक हांवें एप्लिकेशन घातलेलें. त्याच दिसा एप्लिकेशन घातलें आणि त्याच दिसा ते मिटिंगेक ना एप्लिकेशन म्हाजे पीडीएन फॉर लॉंग बॅक आसलें. मागीर ते अपिलाक गेलें. पीडीएन सान अपिलाक बोर्डाक वता, टावन अँड कंट्री बोर्डाक. टावन अँड कंट्री बोर्डाक ते त्या दिसा इनवर्ट जाला. ते त्याच दिसा अशें न्ही तें. म्हाजें एप्लिकेशन पेंडींग आसलें बिफोर पीडीए. ती म्हणजे कितें ती मिटींग आसली म्हणजे ते थोडे पेपर डॉक्युमेंट लावंक जाय आसले. परत कितें कितें एक्स्ट्रा तेंचे कितें फॉर्मेट आसले, कितक्योश्यो झेरोक्स काडूंक जाय आसल्यो. त्यो बोर्ड मेंबराक इतक्यो झेरोक्स काडच्यो पडटा. ते झेरोक्स काडून मागीर सबमीट करचे पडटा. मागीर कितकेशेच बोर्ड मेंबर तेजे आनी तो इतको म्हाजो बंच सेटाचो. ते त्या दिसा तेच मागीर डेटीन ते आमी अप्लाय केला. त्याच दिसा अशें न्ही तें. बाबूश म्हणटा विरोधकांनी आदोगाद तयार दवरचे. आता काँग्रेसीचे सरकार आयले काय दुसरे वटेन कागाळी सुरू. See, now what is happened? Now they are harping on case केले माझे. हे मातशें इलेक्शन जावन दी न्हू. ऑपोजिशनाचेर आतां केसी येतली. कोण आतां रुलींग आहा न्हू, दे वील बी इन ऑपोजिशन. सो दे वील केसीस वील कम ऑन देम. सो इट्स सिंपल एज तांकां सांग तेंचेच तयारी करून दवर म्हणून. लॉयर तेणी तयार करून दवरचे आतां आमकां न्हू. बाबा आमच्या कित्याक पडलेलें आहा आय डोंट अंडरस्टँड ते. आमी आमच्या बाबा कॅम्पेनींग करता. तुमकां जर इतली हें आहा हुकुमशाही आहा न्हू ते कर. शो वॉट यू कॅन डू. गोवा फॉरवर्ड सोडून पणजे काँग्रेसीची उमेदवारी घेवपाचो बेत जालो तेन्ना बाबूशान पीडीए सोडली खरी, तरी पीडीएतली आदली भुतां एक एक प्रगट जावंक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.